थोडी चिंता आसली पोटांत टीम आयला पूण कोंकणी ना म्हणून ते बेजार करना तुमी खंडी जावन कोंकणीन एक टॉक दी म्हणून सांगून म्हाका टिमान इल्लेशें सांगलां काल आसलें आज आसना आमी एक पुरो म्हणून सांगलें कित्याक आमचो श्लोक म्हणून पळयत आसतना सगळे देवा श्लोक संवसारभर आयकून आसा कालच्या दिसा आमी पळयत आसतना थंयसर लायव्ह सुमार 1100 वयर लोक जण पळोवन आसले आनी आज सकाळी पळयत आसतना कितल्या जाणां पळयलें जाल्यार 2300 चड लोकांनी पळयला आनी आज आणखीच घडये चड लोक पळोवन आसा म्हणटा आसतना एक कोंकणी टॉक तुमकां दिवचें म्हणून खुशी व्हरता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. पोटाच्या टिमांत आमी आसा. प्रेज द लॉर्ड, आमी पोटांतून आयला न्ही गे वय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमचे लोक म्हणटा तुमी पोटाचे न्ही, तूं आमचे भुरगेचे. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया. हांवें तुमकां तुमी कशें आसा म्हणटा तुमी ताळये पडटाचे. कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगाच्या न्हू अपुर्बायेच्या ह्या रितीक करिज्माचो म्हणजे जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत तयार करून तुमी हांगासर आयल्यात. जेजू जीवन जाल्या वेळार आमचे जिवीत जीवन जाता. आमचे जिवीत जीवन जाता. पुनर्जीवन जावन 2000 वर्सां चडली की न्ही वय. पूण आतां म्हज्या जिणेचें पुनरुत्थान पुनर्जीवन जावंक जाय देखून हांगासर हांव आसा. कितें जालां म्हज्या जिणेक? कितें जालां म्हणजे समासान काल जाला कितें प्रॉब्लेम? हें आसता आसता बा ताकाय प्रॉब्लेम म्हाकाय प्रॉब्लेम. एवरीबडी हॅज अ प्रॉब्लेम. नाही म्हाकाय प्रॉब्लेम म्हटलें काल तो म्हणजे चड कश्ट जाता आनी हांव ताजेर चड कश्ट जाता. कश्ट तांकां आसलें हाणे बरा म्हणटा आनी वगैरे रावता वय की न्ही वय की न्ही. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया. आध्यात्मीक मौल्यांत खंडी जावन गुगलान तुमकां मेळना जें उलयता आनी घडये उडा सकलचे मात्र व्हरत फकत दुड बसली हांवें काडचे व्हरत हांवें उलोवचे विशयाचेर ते जावन आसा तुमकां मोगाचें न्ही पूण तें गरजेचें समेस्तांक म्हूण म्हाका कितें दिसता. आनी ताका लागून म्हज्या फाटल्यान कुर्सार काडला 3 खेळ्यांचेर आनी हर एक रक्ताचो थेंबो ताणें आमचेर गळयला. ताका लागून खंडीत जावन हांवें तो टॉपीक आज तुमचे उलोवंक म्हाका दिला. आनी अपुर्बाचो टॉपीक मोदी दिल्लींतल्यान बॉम्ब मारता घर वापसी परतून देवा लागीं घर वापसी परतून देवा लागीं परतून देवा लागीं. आनी सगळ्यांनी सोडला सगळ्यांनी सोडला घर वापसी. कित्याक आमच्या घराक गेला पुरो जेवला पुरो काम केला पुरो पयशे सोडला पुरो न्हिदला पुरो आनी उठला पुरो सकाळी उठला मागीर आमचें काम करी जाय. आयतार मिसा गेला आमचें कायदो पडला जालें पुरो इट्स टू अर्ली न्ही हे बेगीन जाता. कित्याक आमी एकल्या कश्टान आसा जाय कित्याक आमी अशें करी जाय आसन दिया बा चलती केन्ना गाडी जावटी केन्ना बंद करी आनी आमचें जिवीत चलोवं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? बसात. म्हाका न्हू जेजू ताका ताजे चिंतना म्हाका बारीक खुशी जावची. कोणा विशीं चिंतना? जेजू विशयान चिंतना बारीक खुशी जावची. कित्याक ह्या व्यक्तीन इतलें सर्व सर्गीचे गूट आमकां उगडापें केलात की आमकां सगळ्यांक की आमी सगळ्यां जाणा जावन जागृत राव म्हूण सांगलां. वय की ना? जागृत रावात. कितें करात? जागृत रावात. एक तरणाटो पाद्रा शर्मा दितलो खंय पयले फावटी स्टेजीर उबे रावन हजारांनी लोक आसलो खंय आनी स्टेज ती हाडली कित्याक हो मस्त भियेलो. पयले फावटी इतले लोकां पळोवंक ताणें आनी शर्मावन दिवचो. आनी तो म्हणूंक लागलो खंय मोगाच्या भावा आनी भयण स्टेज चड हाडली आनीक हाडली मुखार एक व्हडली माय बसून आसली खंय हाडली इतलो हाडली की तो कडकडलो आनी स्टेज पडली. आनी तो म्हणत आसलो खंय जागृत रावा जागृत रावा जागृत रावा म्हणून. आनी ती स्टेज पडटा आसतना व्हडली मायच्या आंगारच पडली. हो धांवन असो माय सॉरी माय म्हणून ना रे पता ती म्हजी चूक रे तुवें सांगिल्लें जागृत राव म्हणून सांगिल्लें पूण जालें कितें हांव जागृत तिके फाटीं गेला बचाव जाता आसलें हांव थंयच बसलें देखून हांव स्टेज तुजी चूक न्हय रे पुता म्हणाली की पाद्रा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी जायते फावटी आमकां जेजू न्हू सर्गींची उगडापें केल्यात की आमकां निजाकी
एकच एक संगत जेजून सर्गींच्या गुटाची सर्गींच्या संगतीची उगडापें केलें ना कशें म्हाका दिसता. कितेंच उगडापें करूं ना म्हणल्यार म्हाका थंयसर भोगना, सगळें उगडापें केलां. ही हॅज रिवील्ड एवरीथींग वॉट इज हेवन इज ऑल अबाउट. देव बाप म्हळ्यार कितें, देवपूत म्हळ्यार कितें, आपणाचो जागो खंयचो, आनी पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें, सांत भक्त म्हळ्यार कितें, मार्तीर म्हळ्यार कितें, बडवे म्हळ्यार कितें, आंज म्हळ्यार कितें, आनी थोडे म्हणटा एम कोण ना म्हणून. एम कोण म्हळ्यार कितें, केदार रस्त्यार समय सांगलां जेजून आमकां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. माथेवच्या 25 अध्यायान आमी थंयसर पळयता, वाचता हांव. जरी तर तुवें म्हज्या भावाक आनी भयणीक तें करूंक नाय, वसात तुमी खंय ज्या जाग्याक संवसाराच्या सुरवेर रचयल्ल्या थंय किडे मरनात आनी उजो पालवना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी आज जरी तर हांव एक विशय तुमचे म्हाका काळून दवरतां, तो जावन आसा पातक. पातक आसा गी खंय आसा? कोणाच्या बोल्सांत आसा, म्हज्या बोल्सांत ना. तूं हलो मात्र आसचो आनी सामान भितर हात घालप पॅन्टा बोल्सांत आसचें कोंत मात्र आनी कांय ना. पाता खंय आसा? कोणाच्या बोल्सांत आसा? कोणाच्या एटीएमान दवरला तुमी? खंय डिपॉझीट दवरला पाताक? खंय दवरला? काळजांत आनी मनांत दवरला. देखून म्हाका दिसता भयणी, आमी हांव पातकी म्हणटा आसतना चिंतनान, शब्दान आनी करनेन आमी पाताक करता. पाताक म्हळ्यार कितें? पाताक म्हळ्यार कितें? देवातावन आमी फ्रेंडशीप मोडचें. देवातावन आमी फ्रेंडशीप मोडचें. जाकोबाच्या पत्रांत तुमी वाचलें जाल्यार थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा की निजा की आमी देवा थंय संबंद मोडचो. पयलो बापा थंय संबंद मोडचो. आमी देवा थंय आमी संबंद आमी मोडचो. म्हाका देव नाका म्हणचें, एज सिंपल एज दॅट, एज सिंपल एज दॅट. पूण ते संगती तुमकां गोत्त आसात, ते संगती तुमकां गोत्त आसात. पूण पातकाचो इफेक्ट कितलो, पातकाचो इफेक्ट कितलो तें समजून काडपाचें आज गरजेचें कशें म्हाका दिसता. पातकाचो इफेक्ट म्हणून सांगल्यार एक काणी आसा जेजून सांगिल्ली, आनी हें नीज घडीत जावंक शकता. नीज घडी जेजू वापारी उरयल्लो नीज घडी जावंक शकता. सर्गा विशयांत आनी संवसारा विशयांत कसली ती गजाल? कोण सांगता म्हाका? कोण सांगता म्हाका? एकलो कोण आसलो? एकलो? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो, आमकां कितें पडून गेला, तो ग्रेस्त जालो. ताणें जोडले पयशे, घर बांदलें, कार, बंगलो, व्हडलो ग्रेस्त मनीस. ताका सेक्युरिटी, सॅल्यूट, बारीक गेट ओपन करूं मनीस, गेट बंद करूं मनीस, रिमोटाचेर गेट ओपन जाता, सगळें बारीक बरें आसा. इतले लायट दिसाक दिपावळी, ताका राती दिपावळी, सगळे लायट ऑन जातात, सगळो तो ग्रेस्त. आमकां कितें प्रॉब्लेम? पूण प्रॉब्लेम कोणाक? प्रॉब्लेम कोणाक? प्रॉब्लेम कोणाक? ताकाच. कित्याक? संवसाराचो ग्रेस्त मनीस कसली ग्रेस्त काय काणून घेवन आसा? संवसाराची ग्रेस्त काणून म्हणटा हांव न्ही गे, ताची ती कसली ग्रेस्त काय आसा? कसली ग्रेस्त काय आसा? आनी जेजू कित्याक अटॅक करता ताच्या ग्रेस्त कायेक? ताका नसाय जाता गी, ताका राग येता गी, ताका मोसोर जाता गी, ताका तूं ग्रेस्त जालाय, म्हज्या आनी म्हाका आनी म्हज्या शिसांक कांय तूं दिनाय, आमी दुबळे आसा, म्हाका घर ना, म्हाका जेवंक जागो ना, म्हाका रांदतेली कोणी ना, अशें म्हणून तो ग्रेस्त मनशा थंय तो रागार जाता काय? ताचे बेजार जाता काय? कशें आसा तुमी? कशें आसा तुमी? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खंडीत जावनी तो जेजू त्या ग्रेस्त मनशाच्या संगती विशयांत उलयता आसतना थंयसर आनी एकलो बसून आसलो. कोण तो? लाजर. कितें करतलो? उपरांत भीक मागतलो की तो? ताच्या मेजांत पडले कुडके काडून खावन आपले लोव सुणयोवन लेवोन तो गायन तो कश्ट जातलो. वय की ना? न्ही गे, तो कश्ट जातलो. ग्रेस्त मनीस आनी एक दुबळो मनीस. एक दीस कितें जालें? जेजू कितें म्हणटा? एक दिसा दोगी खंय गेले? सर्गार गेले. व्हेरी गूड. न्ही गे? वचना गे. दोगी एमकोणा गेले, दोगी पुलगत्री गेले, दोगी सालूतर आयले आनी खंय गेले? दुबळो मनीस सर्गार गेलो आनी ग्रेस्त मनीस
एम कोणाक गेलो आनी थंय वचून कितें म्हळें, वाव म्हाका बरी चिकन बिरयानी हाडात. त्या ग्रेस्त मनशान म्हाका संवसारान मेळटली न्ही, म्हाका बरी चिकन बिरयानी हाडात, एक क्वॉटर हाडात, मागीर आनी घालें सूप हाडात. मागीर बरें सांगलें जाणें जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, वगेच राव म्हणटा न्ही गे, आयकोचें मात वगेर राव म्हणटा की सांगा जाप दिया. जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, आयको कान सांग आयकोचें निमाणें म्हणटा. पूण पयलें कितें म्हणटा, हे पयलें कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा. ग्रेस्त मनीस एम कोणाक गेलो सासणाच्या उज्याक आनी लाजरस थंय गेलो, सर्गार गेलो, आब्रामाच्या गोपांत गेलो. आनी थंय जावन तो एक मागणी करता. कोण, तो ग्रेस्त मनीस. आब्राम बापा, आब्राम बापा म्हज्यान हें सोसूंक जायना, म्हाका हांगासर सोसूंक जायना. देखून कितें कर आब्राम बापा, लाजरसच्या जिबेक जस्ट एक बोट लावन, अशें बोट लावन म्हज्या कुडीक लाय, थंडाय कितें म्हाका अनुभवच्या खातीर एक धाकटें कार्य कर. आनी आब्राम कितें म्हणटा, जायत वच लाजरस तूं वच, ताका इल्लीशी थंडाय दी म्हणटा की कितें म्हणटा, आमच्या आनी तुजे मदें, तांच्या आनी तुमचे आमच्या आनी तुजे मदें कंदक आसा. म्हळ्यार आतां कांय करूंक जायना, कितें करूंक जाय तुवें खंय करीचें आशिल्लें, खंय करीचें आशिल्लें, कोणें करीचें आशिल्लें. देखून आमच्या भयणी सांगलें कान आसल्यांनी आयकोचें. कित्याक मेल्ल्या कुडले स्वर्गार वता म्हणले दीस गेले, खंय वतात कोणाक गोतू, खंय वतात कोणाक गोतू. घोव म्हणटा आपल्या बायलेक, अरे बाव हांव मेल्ल्या उपरांत तुजी भुरगीं तुका पळयतलीं गी, तुका जेवंक दितलीं, खावंक दितलीं गी, तुका सांबाळटलीं गी, तुजे माथ्यार पळय ती हांगात आसतलीं गी. मागीर बायल कडेन एक घोवाक म्हणत, हांव पयलीं मेली जाल्यार तुका कोण सांबाळटा सायबा, तुका कोण आसतात, कोण भुरगीं बरा पयस पयस आसात, लंडन आसात, मागीर UK आसात, कॅनडा आसात, अमेरिका आसात, थंय आसात, हांगा तुका कोण पळयतात. असली चिंतना म्हाताऱ्या प्राय घोवाक आनी बायलेक. पूण चिंतना अशें आसा जागी मेल्ल्या उपरांत तुका कोण पळयता आनी देव तरी आसा, पूण हांव मेल्ल्या उपरांत खंय वेता तें गरजेचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. मेल्ल्या उपरांत हांव खंय वेता, खंय वेता, खंय वेता, खंय वेता, कशी गॅरंटी. आतां इगर मात कोणली म्हणनात, मिसा वाडा कोणली म्हणनात, पात्रां म्हणनात, हो मनीस आज देव बापाच्या गोपान गेला, स्वर्गाक गेला. पात्रां कशें गोत, अंकलाचें गरगी तें, अंकलाचें गरगी ताका कशें गोत, तो खंय गेला म्हणून. देखून म्हाका न्हू जेजून सर्गीचे सगळे गूट आमकां उगड्या पे करता आसतना आमी जागृत रावपाक जाय, जागृत रावपाक जाय. आनी तें जागरण आमकां जायच समजोन काणगे जाय. देखून आमकां जाय जाल्यार बरी आमी जिवीत जियेल्यार आमकां वसोंक जाय आसलें तें वचनासतना आनी खंयी आमी पावतल्या म्हण जेजू आमकां म्हणटा जागृत रावात, जागृत रावात. ती वेळ ती घडी तुमी नेणात. देखून आमी खंय वेतलां तें गरजेचें, खंय वेता कितें करता तें गरजेचें, आनी खंय वेता म्हणल्यार आमी समजून काडचें गरजेचें. देखून आमी हर एक दीस जियेत आसतना आमकां देवाचें उतर आमकां जागयता. म्हजे लागीं पयशे आसूं पुरो, कार आसूं पुरो, बंगला आसूं पुरो, म्हजे लागीं भलायकी आसूं पुरो, म्हजे लागीं इश्ट आसूं पुरो, म्हजे लागीं कितें आसूं पुरो, कंपनी फॅक्टरी व्हड व्हडलें आसूं पुरो. पूण म्हजे लागीं हांव खंय वेता म्हणल्यार म्हाका टिकेट म्हाका म्हजे लागीं ना. आनी कोणाचेर म्हाका टिकेट दिवंक जायना, हाळे घोवाक बायले दिवंक जायना, ही टिकेट काण घे आनी तूं सर्गा वच. जाता गी, जाता गी. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. भुरग्यान म्हणत मामा हाळे ही म्हजी पयली सॅलरी काण घे, कित्याक ल्हानपण व्हड पर्यंत तुवें म्हाका सांबाळलाय, आज ही सॅलरी तूं काण घे मामा, तुका पयली म्हजी सॅलरी आवय काणूची पाटीन दिता आनी म्हणटा इल्ले देवाक इगर्जे दी आनी उरले तुका दवर रे पता, तुवें म्हाका हातान दिल्लेच म्हाका पावले म्हणटा. पूण त्याच रितीन आमी एकामेकाक टिकेट दिवंक जायना, ही टिकेट काण घे आनी स्वर्गार वच म्हूण सांगून. आनी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना जरी तर स्वतंत्र ना, त्या संवसाराचें स्वतंत्र आमी अनुभवूंक पावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू आज पाताक उलयत आसतना पाताक म्हळ्यार कितें तुमी जाणात,
पातां कशें आमी करता तुमी जाणात. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या शब्दांनी, आमच्या कर्णांनी आमी पातां करता. पूण पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, पळयत पुस्तक कितें म्हणटा, पातकां बोगसालीं न्ही गे, आमचीं पातकां देव बक्षिता. वय गे, वय गे, वय गे, आमचीं पातकां देव बक्षिता. देखून पातकां करते रावया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देव बक्षिता. देवाक कांयच काम ना न्ही, बक्षीत रावचें एकच काम ताका. देवाक एकच काम, ओन्ली वन जॉब टू गॉड, दॅट देव आमकां बक्षिते रावोन दी. तितलें ताका काम, दुसरें कांयच काम ना. मोग आमचो करता आनी आमकां बक्षिता खाकुळदार. केशे शिंतीदान या जशें लुकाच्या 15 अध्यायांत तो दुसरो पूत गेलो, मागीर तो केशे शिंतीदान आयलो. ही केम टू हीज कॉन्शियसनेस. फोटवान पडो नाकात, फोटवान पडो नाकात, फोटवान पडो नाकात. धांव नाका संवसाराच्या फाटल्यान चुकोन पडटात. एक दीस न्हिसोन पडटले. संवसार कितें सांगता त्या फाटल्यान धांव नाकात. पवित्र पुस्तक तुमकां आसा तशें वाचून तुमी वेस्ट म्हणून मनच्या बदलाक दिंबेर घाल, दिंबी घाल मागात. ते जाल्यार पवित्र उतर कितें सांगता ते मात्र तुमी फॉलो करात. देवाचें उतर वाचून दिंबेर परतून 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 वाचून जेजूच्या हाचो अर्थ कितें म्हाका सांग सोम्या म्हूण सांगून तुमी म्हणलें जाल्यार, आनी त्या उतराचेर कितें बरयल्लें आसा तें उतर मात्र न्ही पळोवन वाचचें. कलर प्रिंट, ते प्रिंट आमकां भावार्थ चडयना, पूण भावार्थ चडयता आनी स्वता आमकां हाडटा. त्या प्रिंटा भितर कितें आसा तें बरोवंक ना, तें वाचता आमी. आयकना पूण आयकता आमी, दिसना पूण पळयता आमी. अनुभव थंय ना पूण हांव अनुभवता. तें जावन आसा देवाचें उतर. यू हॅव टू गो इन डीप डावन विथीन द वर्ड, वर्ड विथीन द वर्ड. जाल्यार कितें जाता, देवाचें उतर हांव वाचता आसतना हांव देवाचें उतर जाता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. एक कडेन जरी तर जेजू म्हणटा सगळीं पातकां तुजी बोगसालीं. मातेवाचो 7 अध्यायात ते एक अंगविकलाक पाकयें उक्तें करून सकल हाडटात. सकल दवरल्या कुडले तो म्हणटा तुजी पातकां बोगसालीं. ताजो अर्थ कितें, ताजो अर्थ कितें? पातकाक लागून ताका शिक्षा आयली. पातका लागून शिक्षा आयली. तुजें पाताक बोगसालें देखून तूं आतां बरो जालाय. उठ, काण घे तुजी मांद्री आनी चल. कित्याक मनशा पुता पदवी आसली पळोवन लोक वाकाण लागलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आतां पातकां बोगसूंची ना बोगसूंची अधिकार कोणाक दिला? कोणाक दिला? जेजून कोणाक दिला? जेजून कोणाक दिला? जेजून कोणाक दिला? इगर मातेक दिला. ती चावी दिला. एक विगार नवोच आयलो जाल्यार ताका 2 वस्तू दिता. ते लोकांक पवित्र करचे स्टॉल, दुसरें तबेनाकालाची चावी. कितें तूं थारायताय थारायलें जातलें, कितें तूं ना थारायताय तें केन्नाच थारायलें जावचें ना. ही पदवी ताका दिला. जेजू म्हणटा मातेवाच्या 22 अध्याय, सगळी पदवी आनी अधिकार म्हाका दिला, ती तुमकां दिता. वसात, वसात. आनी आज आमकां 108 आसा न्ही गे, 108. वॉट इज दॅट? कितें तें? ॲम्ब्युलन्स. मातेवाचो 10 अध्याय 8वी वळ काडा पळय. 108, 108. कितें आसा थंयसर? कोण वाचता? मातेवाचो 10 अध्याय 8वी वळ. कितें म्हणटा? तुमकां तुमकां फुंकट दिला आनी तुमी हेरांक फुंकट दियात. उचित सेवे 108. उचित सेवे, फ्री सर्वीस. आनी तुमी वसात पिडेस्तांक भलायकी दियात, कोडकारांक गूण नितळ करात, पिडेस्तांक गूण करात आनी थंयसर जावसार धांवडायात. सगळी पदवी आमकां दिला आनी देवान हर एकल्याक आमकां पदवेन भरला, सक्तेन भरला. पूण आमी आमचे लागीं बॅटरी सदांच डिस्चार्ज. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देवान सगळी पदवी दिला आनी म्हळ्यार हांव तुमकां हो अधिकार दिता आनी तो अधिकार म्हाका दिला. देखून बापान हांव तुमकां दिता. देखून तुमी वसात आनी पिडेस्तांक गूण करात. आज म्हाका पॅंकाट दूख, पांयगाडीची दूख, म्हाजी पाट दूख, मांडो दूख, म्हाका डॉक्टरान कॅन्सर म्हणून सांगला, थायरॉयड म्हणून सांगला, हार्टाचे प्रॉब्लेम म्हणून सांगला, लिवर प्रॉब्लेम सांगला, किडनी प्रॉब्लेम सांगला. सगळे प्रॉब्लेम सांगला. खंय वयता आमी? पयले डाक्टर लागीं वता. देखून थंय पवित्र पुस्तकां बरें लागीं पयले तुमी पिडेस्त जाल्ल्या वेळार धांवात डाक्टर लागीं म्हणून सांगला. बरें लागीं ना. कित्याक धांवतात? कित्याक धांवतात? कित्याक धांवतात? थोडे म्हणटात इतले डाक्टर लागीं गेले हांव,
इतले दाखयले गेले आमी बेस्ट डॉक्टर आयले बरे बरे डॉक्टर आयले त्या डॉक्टर लागीं ह्या डॉक्टर लागीं त्या आस्पत्रे लागीं ह्या आस्पत्रे लागीं त्या स्पेशलिस्ट लागीं ह्या स्पेशलिस्ट लागीं चेन्नई गेले हांव केरळा गेले हांव आनी खंय गेले हांव आनी खंय गेले बॉम्बे गेले हांव आनी खंय गेले हांव पण सक्कड म्हणटात कांय पिडा ना सक्कड म्हणटात कांय पिडा ना ही पिडा खंय जावन आयली 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 आज म्हज्या घरांत शांती ना समाधान ना पयशांचे प्रॉब्लेम भुरग्यांचे प्रॉब्लेम डिसोबिडियन्स आयकनात भुरगीं कितेंच आयकनात म्हजें घर जावन आसा एका तराचें हॉटेल फकत तांचें काम करचें तांणी येवचें जेवचें आनी वेचें तरी नो पीस पयशे आसात की आसात जाय तितले पयशे आसात पूण घरांत शांती ना समाधान ना भुरग्याक सैरीक ना भुरग्याक एक काम ना भुरगीं हांवें सांगलें आयकनात तांचेंच एक मागणें आयकनात रजार आयकनात कुमसार सोडला सगळें सोडलां कितें जालां आज आमच्या घरा कितें जालां कितें कारण जावन आसा कितें कारण जावन आसा कितें कारण जावन आसा पाताक जावन आसा मोगाचें न्हू केदाळा म्हण आसा आमच्या लागीं पाताक आसता गे केदाळा म्हणसर आमच्या लागीं पाताक आसता गे तेदाळा म्हणसर आमकां सुटका मेळना आमचे मागणें देव आयकना आमचे मागणें देव आयकना अजा पावात विजबीत पावात देवाचें मोगा विशयी काल जायतें आयकलां खरें तें सत्य पूण देवाचो मोग आमी खरो करता जाल्यार पातकाक आमी पाठ करता पातकाचे आमी दुस्मान जाता पातकाचे आमी दुस्मान जाता आनी पाताक सोडता आनी कशें पाताक करता चिंतनांनी शब्दांनी खरें आमचे जिणेंत सगळें आमी सोडटा आनी केदाळे पाताक सोडटा आमच्या घराचेर शांती येता भुरगीं बरीं शिकतात फर्स्ट क्लास शिकतात जाय तितले मार्क्स आमकां मेळटात कांय प्रॉब्लेम आसना आर्थीक प्रॉब्लेम जावन दी बालकेचे प्रॉब्लेम जावन दी कसलेय प्रॉब्लेम आमकां मेळना कसलेय प्रॉब्लेम आमचे थंय ना सुटसुटीत आसा आमी हांसो आसा आमच्या तोंडार काळजांत उल्हास आसा मती समाधान आसा जॉयफूल पीपल देखून हांव म्हणटा 3 तरांची मनशां आसात थोडीं वगेच रावतात काले म्हणल्यार वगेच बसून आसतात कांय करनात दुसरे तरी मनशां आसात सगळें काम करतात थंय धांवतात हांगा वयतात थंय वयता हांगा वयता ऑफिसाक वयतात घरांतलें काम थंय पुरो काम करतात निमाणें वचून आपल्या घरांत ती आपल्या घराचें काम जालें पूण तिसरे रीती मनशां आसात ती मनशां तांकां पुराकी वेळ आसा सकाळ उठून 1 घंटा मागणें करूंक वेळ आसा मिसा वचूंक वेळ आसा सद्दां मिसा वचूंक वेळ आसा मिसा फाटी येतना सकाळांक भेट दिवन पिडे दिसता भेट दिवंक मागणें करूं ताका वेळ आसा संघ संस्थेन वेळ आसा इगर्जे खातीर वेळ आसा आनी सगळें वावर करूंक तांकां जायतो वेळ आसा तितलेंच न्हय असल्यांचो सांगात आमी सोदता कित्याक तांचें तें कितेंय आसा दे हॅव समथींग द वर्ल्ड कांट गीव नीदर द वर्ल्ड कॅन टेक इट अवे तांचें कितेंय आसा आनी तें तांचे भितर आसा तें तांकां जरी तर ते संतोशान आसा जाल्यार कारण इतलेंच गे पातकाचें पाळ समेत तांणी उक्सून भायर उडयलां पातकाचें पाळ समेत जरी तर आमी एक जड पडयलें जाल्यार तें परतून कितें जाता जाल्यार आमी तें कातरल्यार परतून येता की ना येता आनी जरी तर मूळ समेत वचून एकच पाळाचो कुडको सोडनासतना आमी काण तें व्हरून पयस उडयलें जाल्यार थंय झाडां परतून कितें जातात की ना देखून गरजेचें तें आनी जरी तर देवाचो मोग म्हाका आसा थंयसर हांवें करीत कितें फादर तुमी का हालें फादर कॅरिजमॅटीक सदांच उडास करता पातकां म्हणटात फादर का हालें फादर अशें म्हणलें म्हाका आसा अशें आसा जायत हांव उडास करना जेजू उडास करता न्ही जेजू उडास करता न्ही तुका सरकार वचून जाय न्ही ओके बरें आसा कुमसारा गेलीं पातकां धुवन गेलीं बरें आसा वेरी गूड एब्सोल्युटली वेरी गूड बारी बरें सोबीत फेस्ताक गेलें परबे गेले हांव आनी आमी इल्ले मिठा हाडले आनी केल्यो आनी फेस्त बरें जालें पूण त्याच रितीन आमचेंय पातकी जिवीत मनशाचें पातकी जिवीत तशेंच गी चिंतू पडटा कित्याक म्हण सांगल्यार केदाळा आमी पातकांत आसा आमचें मागणें देवा मुखार वचना केदाळा आमी पातकांत आसा आमचे कान जेजू म्हणटात तांचे कान दाड्डे केल्यात हांवें ते दोळे कुड्डे केल्यात मन हांवें थंड केला ताका भितर कांय वचना देखून एक फावट एक पाद्रा लागीं एकलो म्हणलो खंय कालें फादर तुमी सेम सर्मन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कशीं आसा तुमी
कसे आसात तुम्ही? कसे आसात तुम्ही? तो म्हणा लागला की पात्राबा लागे काले फादर 17 फावटी आयकलें फादर 17 आयतार तेच शर्मा फादर म्हणून. पात्राबान सांगलें की वय गे हो अशें करता गे हांव म्हाका वचूच नासलें तुवें सांगला देखून देव बरें करूं. हांवें आतां 17 फावटी तोच शर्मा सांगला न्ही गे 17 फावटी तोच शर्मा सांगला न्ही गे म्हाका आज कितें सांगलां तें परतून सांगशी गी म्हाका. आज हांवें 17 फावटी रिपीट केला न्ही गे 17 फावटी तुवें आयकलां न्ही गे आज हांवें कितें सांगलां तें फादर ना शर्मा बरो आसलो फादर पूण रिपीट सांगता ना काल सांगला सांग आनी तें ना अडे येवनचे आयतारे परतून तोच रिपिटेशन परतून येवन आयक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. देखून आमच्या जिणेंत थोडे संगती अशे घडटात की ते कितें आमी करता तें आमी नेनाव तें आमी कितें करता तें आमी नेनारपणां करता आमी पूण जाणवाय देवान दिला गी ना देवान ज्या जाणवाय दिला गी ना. आतां पाताक म्हणटा आसतना जरी तर एक भुरगो चुकलान खेळून आयलो आंग भरून चुकल करून आयलो दुसरोच दिसता दोळे मात उक्ते आसात नाकाची बुराक मात उस्वास काडूंक ताका आसा ताका भितर वचून बरें सोबित आसलें बेड्डाची न्हीद म्हणटात की तुमी पांयांक शेण लागला पांय शेण काणगे वचून न्हिदे म्हणटात की पांय धुवने म्हणटात. पातकाची वळख आसलो देवाचो मोग आसलो मनीस पयले येता पांय धुता आनी मागीर भितर गेल्ल्या बरी पयले कुमसार जाता मागीर उपरांत मिसाची बलिदान वांटो घेता. ज्या मनशान आपल्या काळजा खातीर आनी काळजाचेर खरो मोग आनी तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत सान पॉल म्हणटा क्लियर कॉन्शियन्स प्युअर हार्ट एंड जेन्युइन फेथ. आमचे कॉशेर ते नितळ आसा जाय आमच्या काळजांत शुद्ध मोग करी जाय. तितलेंच न्ही आमी लिकू मोग करा. कितें जालें तुका म्हाका एक कोणें कामाक आपोवन येयलें फादर थंयसर बेश्टे म्हणजे बोगणां घाली आनी म्हाका पाटीन धाडलो आनी धाडटा आसतना ताका टिकेट ट्रेन टिकेट प्लॅटफॉर्म टिकेट काण घेवन तो थंय तावन हांगा म्हणसर आयलो. आज आमी प्लॅटफॉर्म टिकेट काण घेवन आसा आज आमी प्लॅटफॉर्म टिकेट काण घेवन आसा. खरेंच म्हाजो काळ जावन आसा जेजून आमच्या खातीर इतलें सर केला ठक 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 ते मारता आसतना म्हज्या जिणेची आमच्या जिणेची पातकाक लागून ताका आमी खिलायता विसरचें नाका. ताणें सोडवण दिला वय येस पूण सोडवण म्हाका मेळ्ळा काय ऑगस्टाचे 15 तारखेर आमकां मेळ्ळा स्वतंत्र. आमी स्वतंत्र काय तूं स्वतंत्र आमकां मेळ्ळा काय सोडयला आनी ती सोडवण म्हाका मेळाची जाल्यार आमी एक झूज मारूंक जाय आनी ती झूज जावन आसा वायटाचेर नॅगेटिविजम. आनी केदाळा पर्यंत आमी कितले सोबीत दिसूं पुरो आमी कितलीं बरीं मनशां जावं पुरो आमचें तें कितें आसूं पुरो आस बदी ग्रेस्क आसूं पुरो दुबळें जावं पुरो पिडेसून कितें जावं दी आमी जावं पुरो पूण आमचें तें एक मात्र आमी करी जाय. जो मनीस आपल्या पातकाचें सगळें पाळ समेत काण हुमटोन भायर उडयता त्या मनशाक सुटका आसा. देखून जावं पोडटा जावं हेर कडेन मागणें गेल्ल्या वेळार जायते तेंपात हांव तो व्हीलचॅराचेर बसलो मुखार येता आनी देवाचें उतर आयकून ताचे भितर काण घेता जिवीत बदलता आनी तो चलोंक लागता धांवता उडटा कित्याक देवाचें उतर ताच्या भितर केलां आनी ताका सुटका देवान ताका दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. जायते म्हणजे कॅन्सराची पिडा ट्युमराची पिडा थायरॉयड पिडा काळजाची पिडा नाना तरेची पिडा पांय गांठीची दूख एक पांय मोठो एक पांय लांब पुरो समाज जाता कित्याक ताका देवान ताका बक्षिला. देखून आमी केल्लें पातक आमी कुमसार जाल्ल्या वेळार देव आमकां बक्षिता पूण केदाळा बक्षिता. युट्यूबार तुमकां मेळना गुगलाचेर मेळना केदाळा बक्षिता. त्या पातकाक फावो त्या रितीन आमी रेस्टिट्यूट करूंक जाय म्हणजे ताका परतून आमी ताका फावो तें दिवंक जाय फावो तें फारीक करूंक जाय. नाल्ल दिश्टी पडलो नाल्ल काण घेता ल्हव हाडटा भितर कोणा दाखयना सत्रेच्या आडासाकांनी बॅगाच्या आडासा दवरता बेत्ता आनी कांता आनी भुरग्यांक फोव करून दिता आनी फोव करून सोण्णां आनी कट्ट्यो रांडणी घालता चॅप्टर क्लोज पाताक क्लोज न्ही गे ना म्हणल्यार म्हाका मुंदर वचूं पडलें नाटला फिल्म काबार जाता आसलें आतां मुंदरसून व्हरून पडटा आतां कितें मुंदरसून व्हरचें. आतां तो कुमसार वयता ताणें कुमसार वचूंक जाय कित्याक घरांत शांती ना समाधान ना कारण कितें एक पाताक ताच्या घरान भितर सरला आनी एकल्यान पाताक केला देखून सगळ्या कुटुंबाच्यान तें पाताक तें स्प्रेड जालां. चिंते आतां म्हजे लागीं एक माजर आसा म्हाका माजर म्हळ्यार बारी सदां ताका तोंडार लायतलो हांव खावयतलो हांव
बारी मोगाचें म्हाका माजार म्हूण सांगल्यार एक दीस मेलें म्हूण चिंत्या ताची घाण म्हाका मात रेयचें न्ही हांवें पोसलें न्ही ताका म्हाका मात रेयचें वय की न्ही ना न्ही गे चकटांक येता त्याच रितीन एका फिरगेचें एका मनशाचें पातक सगळ्या फिरगेचें स्प्रेड जाता आदावांच्या येवेचें पातक आज पर्यंत संवसारांत अविधेयपण केल्ल्या समेस्तांक तें व्हडलें इनाम जावन आयला हॅलो आदावांच्या येवेचें पातक त्या दाडा केल्ले संवसाराचे सुरवेर अजून पर्यंत ते हांगासर जीव आसा कोण अविधेय जाता तें पातक तो काण घेवन आसा आनी कोण विधेय जाता तो सोम्याचो पाटला तो जावन आसा मात्र न्ही सोमी त्या सांगाता आसा देखून आमच्या घरा कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार जावं आमच्या आर्थीक परिस्थिती जावं आमची सामाजीक परिस्थिती जावं आमचें काजारी जिवीत जावं आमच्या भुरग्यांचे जावं आमच्या भुंयभाटाचे आमच्या विजाचे आमच्या सोयरिकेचे कितेंय प्रॉब्लेम आसा खंय गे एक पाताक आसा एक ना दोन ना 10-15 पाताक आसा सोदून काडात जेजू लागीं परतून परतून वसात विचारात जेजू हांव म्हाका पाटी ये जाय खंय सर तें पाताक आसा म्हाका म्हज्या मनांत घाल आनी जेजू खंडीत घालतलो जेजू खंडीत तुमच्या मनांत घालतलो धन पळोवन दिरवें दिता म्हणल्यार तुमचें खाळीज मन सुमेत येवचें पळोवन ताका दितलो नाल्ल ताणें सोरलो पूण कितें जाता तो वचून पाताक सांगता फादर हांवें एक नाल्ल चोरलो पात्रांव कितें म्हणटा तो एक इगर मातेच्या नांवान एक जज जावन आसा तो म्हणटा नाल्ल चोरला काय आसा तो नाल्ल आमी केलो फादर काबार जालो तो नाल्ल वचून ताका पाटीन दी फादर कशें दिवचें बरें नाल्ल दिलो पाटी व्हरून दवरलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 नाल्ल पाटीन दवरलो पूण कोणेंय पळयलो ताका चोर चोर चोराची बायल चोराची धूव चोराचो पूत चोराचें सुणें चोराचें माजार चोराचें घर चोराचें तोट चोराचें माड हॅलो आतां ताका तें खाता हांवें चोरलें म्हज्या मनांत येता कशें करचें हांव कितें म्हणटा ताका तुवें फावो ती रेस्टिट्यूट करी जाय म्हळ्यार तें ताका पाटी दी जाय कितें करी जाय वच आनी 10 नाल्ल दवर तुजे लागीं नाल्ल नात एक नाल्ल चोरल्यार 10 नाल्ल दवर आनी कुवड आसा येता फादर आनी कुवड आसा येता 100 नाल्ल दवर आनी कुवड आसा येता फादर 10,000 नाल्ल दवर काळजांतलें खाड आनी भायर मार तें पातक तुज्या काळजांतलें जायते जाण म्हणटात आबर्शें केलां फादर हांवें आज म्हज्या घरांत समाधान ना शांती ना खुनी केलाय तुवें खुनीगार तूं खुनीगार तुका फोर्स केलो गो खुनीगार तुजी सासू नाय खुनीगार सकाळीं तुका कोणें सांगलें ऑपरेशन कर म्हण सगळें खुनीगार तुज्या घरांत खुनी जाला देवा देवा म्हळ्यार हॅलो देवा म्हळें जाल्यार हांवें केला खुनी देवा कोणा फुडयता आमी कोण वस तुज्या भुरग्याक कितलो तूं खर्चिता आसले 10 वांट्यान अनेक भुरग्याक कुमक कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कशें आसा तुमी आनी भाव भयणो त्या दाडा पर्यंत आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत जशें आमच्या भयणी सांगलें तें पाताक म्हणलें ना ते दोळ म्हणसर आमकां सुटका ना आमी बांदपासांत आसाव मेल्यार पासून आमकां थंयसरी बांदपासान आसाव मेल्यार पासून बांदपासान आसाव ताबोर थंयसर तुमी जाणा थोडे जाण ताबोर रिट्रीट सेंटरांत एकलो राती एक लायलो खंय म्हणूंक लागलो खंय फादर म्हज्या खातीर मागणें कर ताणें सांगलें खंय म्हाका पुरो जाला 12 जालीं वरां राती सकाळीं 5 उठोवंक जाय इंटरसेसरी प्रेयर जालें फाल्यां म्हाका शिकोवन दिवंक जाय इल्लें पुरो जाला फाल्यां ये म्हणून तुजो एड्रेस जाला दी फाल्यां तुका मेळटा म्हणून उपरांत दुसऱ्या दिसा ताका सोदूंक घरा वयता आसतना तो ना विचारलें की खंय आसा तो मनीस तो मरोन 3 वर्सां जालीं ताजें घर खंय आसा थंय आसा आनी कोणें विचारलें तो खंय आसा तो मरोन 5 वर्सां जातीत घरा गेलो की विचारलें की तो मनीस खंय आसा तो मनीस मरोन वचून 3.5 वर्सां जालीं म्हूण काल म्हज्या घरा आयला म्हाका माग म्हूण सांगून गेल्लो ना तो सरोन मागीर 3 दीस रेती ताज्या आत्म्या खातीर मागलें 3 दिसाच्या आत्म्या खातीर मागलें त्या दीस रेती फुल्ल ताका समर्पण दिली आमी तेजो म्हणसर रावचें नाका
आमी ते धर्माचो लागचें नाका. कोण आमचो उडास करता न्ही 50 वर्सां उपरांत, कोणें आमचो उडास केला 50 वर्सां आदीं, सोम्याक मात्र. देखून ताका मानता आसलें जिवीत मात्र आमी जिये जाय. आनी आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आसलें तें पाताक आमी धुवन काडल्यार रियली आय लव जीजस, आय लव गॉड, आय बिलॉंग टू गॉड, आय बिलॉंग टू नो बडी एल्स. ते जाल्यार मात्र आमकां सैतानी लागीं येना, देंवचार लागीं येना, हिंदू चेडको भुरगे लागीं येना, हिंदू चेडू भुरगे लागीं येना, मुस्लीम चेडो लागीं येना, मुस्लीम चेडू लागीं येना, आमचे भुरगे खंयच्याय धर्माचे भुरग्या लागीं काजार जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून भाव भयणो, आज त्या पातकाक लागून हें सगळें घडटा. खंयसर आसा शांती, समाधान आसा एका बिस्पाक आज कितले प्रॉब्लेम्स. कितें कारण कितें पाताक वाडून वता. एका फिरकेची शांती आसा की कारण कितें पाताक केला. कोणाचेर? याजकाचेर, भावार्थाचेर, पवित्र आत्म्याचेर, एकामेकाचेर, कुटुंबाचेर, समुदायाचेर, भुरग्यांचेर, ल्हानांचेर, व्हडांचेर दांपून दवरलें, ना दांपून दवरलें, सोरलें गेलें आनी कितें केलें, सगळें पाताक थंय लिपोवन आसा. देखून केदळ आमी असल्या पातकान आमी सांगात येना आनी आमचे पातक रोवन देवा मुखार आमी बोगसणे मागना. आनी देवाची काकूट आमचे जरीचो देव आमकां आमचे देवयना, ते दर पातकाची मूळ आमची उरता. योना प्रवादी खंय गेल्लो? निनेवे गेलो न्ही गे. खंय गेल्लो? थंय देवान ताका धाडलो. या बा त्या गांवां वयचें कशें? तो भियेलो. पूण निमाणे सांगता केदो वेळार त्या रायान ताणें चिंतलें आमी सगळ्यांनी आमच्या पातका लागून आमी गोणीची आंगार घालून माथ्यार गोबर घालून आमचे पाताक आमी रडा जाय. देवाक आमी अपमान केला आनी देवाचो राग देंवलो आनी देवान तांकां बेसांव गेलें. तो राग पाटी काडलो. आज घडये कोरिंथीकांत बरयलें पयल्या अध्याय 11 वळींत आमकां म्हणटात जे बलिदानां तुमी वांटो येतात, ज्या भावार्थान तुमी जियोंक शकतात, पूण तो भावार्थाचेर ताजें पवित्रपण परितीन तयार करचे बदलाक तुमी ताजें खोटेपण करन आनी ताजेर विरोध उलोवन तुमी आपणाचेर शिराप मागोन देखून आमची घडी एका लेखार आमची घरां कुटुंब आमी मनशां आज भोंवता पळयल्यार एक हांसोना एक जाप ना. जेजू विशयान दोन एक वाक्य सांगूंक जायना. कित्याक घडये खंयचो की शिराप आमचेर पडला. कारण जावन आसा पाताक. आनी जो मनीस पातकांत संपूर्ण सुडका ताका मेळ्ळा, सोमे ते पाटी आयला, त्या मनशाक कांयच वरिना. रातची 2 वरां ती भुरगीं चलोवन वचून दीत बेना. सकाळीं 4 उठोन ती पाटी वचून दीत कांय बेना. कित्याक? सोमी ताका राखता. कॅरिझमॅटिक मागण्याच्या टिमांत आसली एक आवयक, ताका भुरगीं आसलीं. मालगडे चेडूं ते इस्काला वयतालें, 6व्या क्लासीन आसलें. अशें बसीचेर वयता आसतना ताच्या मिसाप घरांत भायर वयता सदां ती मागतेली. ती म्हणटली सोम्या म्हज्या भुरग्यांक तुज्या हातान समर्पण दिता आनी तांकां धाडटा. बेसांव दिवन तांकां धाडटली. एक दिसांच्या घरांत हांव आसता आसतना धांवन आयलें भुरगीं. चेडूं म्हणालें मामा तुका सांगलें न्ही तें म्हाका हात लायता म्हूण सांगून. आज म्हाका कंडक्टरान हात लायला आमी रडोन जायलें तें. परतून हांवें दिमी घाली मुखार सांगलें सोम्या सकाळीं म्हज्या भुरग्यांक तुका हांवें समर्पिल्लें की ना? सकाळीं म्हज्या भुरग्यांक हांवें तुका समर्पिल्लें की ना? कितें घडलां ताका तूं जाणाय सोम्या. रडली, मस्त रडली सोम्या मुखार. दोळे पुसली, ताका च्या करून दिली, म्हाका च्या करून. दुसरे दिसा म्हाका कॉलाचें हांव भुरगें धांवन येता काय म्हणटा काय मामा काल म्हाका पळय ताणें हात लायलो, आज ताच्या हाताक प्लास्टर घाला आनी तो हात गोमटी बांदून हाताक उमकळटा आनी तो कंडक्टराचें काम करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. केदे वेळार पाताक भायर येता देव आमकां संपूर्ण रितीन सांबाळटा. केदे वेळार पाताक आसा प्रॉब्लेम आमच्या फाटल्यानच आसता. कित्याक पातकाक आनी प्रॉब्लेमाक सैरीगत आसा. भाव भयणो केदे वेळार पातक आमचें तें आसा आमचें कुटुंब आजुनूय बेसांवान भरलें ना. केदे आमच्या घरांत पातक आसा जावं बापाय करूं पडटा सगळ्या कुटुंबाचेर पडटा, आवय करूं सगळ्या कुटुंबाचेर पडटा, भुरगीं करूं सगळ्या कुटुंबाचेर पडटा. देखून आज केदे वेळार तें पातक आमच्या मुळांतलें काडना आमकां सुटका ना. देखून थंयसर आसा आमकां एक ह्या संवसारांत आमी कितें करूं जाता ते करचे खातीर प्लेनार इंडल्जन्स मेळ्ळ्या उपरांत तुवें पातकाक तुवें शिक्षा तुवें भोगूंक जाय. स्वर्गार डायरेक्ट वता म्हणली कोणें पळयलाय?
कोणा टिकेट दिवन जाताय, बोर्डिंग पास दिवन जाताय, बोर्डिंग पास दिवन जाताय. देखून प्रॉब्लम्स आसा, खंय तरी पाताक आसा. प्रॉब्लम आसा जिणेंत, खंय तरी पाताक आसा. भुरग्यांचे प्रॉब्लम आसा, खंयी पाताक आसा. व्हडांचे पाता जावं पुरो, युवा जणांचे पाता जावं पुरो, भुरग्यांचे पाता जावं पुरो, सेसामार. देखून तुमच्या घरांत कितें भितर आवाज येता आनी तुमच्या तशें अशें म्हूण सांगून कोणा आपोवन धांवनाकात. कोणाक तुमच्या घरा आपयनाकात. ब्रदरान सांगलां तुमकां, हांव फुल्ली एग्री जाता, कोणाक आपयनाकात. पूण तुमचे जिवी तुमी बदलात, पातकाचे मूळ काडून भायर मारात आनी वचून बरें कुमसार जायात. सांगात सगळे सोम्याक सांगात. जरी तर तुमी कुमसार जाल्यात, तुमकां ही पिडा आसा, कसलीय पिडा जावं दी, कसलीय पिडा आसा, चिंत्या कॅन्सर आसा कोणाकी, देव बगसूं आमकां. कॅन्सर आसा, कोणाकी फावो ना करूं, पूण कॅन्सर आसा. गेल्यात सोम्या लागीं आनी सांग, सोम्या म्हजी आय एम सॉरी जिजस, म्हजे कॅन्सर काडून उडय. कांय जावना, एक पडी कांय जावना. दुसऱ्या पडी वच, कांय जावना. कित्याक? भितर पाताक आसा. ते पाताक सोद, खंय चुकलाय तूं खंय चुकलाय. जावं परत चुकोन अशें जाता की खंयी तुमच्या मालगड्यान एक शिराप घाला तुमचेर, तुमी हेरांक शिराप घाला, और तुमी हेरांक शिराप घालना. शिरापाचें पातक तुमच्या घरांत आसा, जावं पुरो सोदून काडात. कोणें शिराप घाला तुमचेर, ताका बक्षियात. दुसऱ्या एका न्ही देवाक मान दी, एकच उपाध्याय सोम्यान दिल्लो. केदाळ तो उपाध्याय समान तुमी पाळूंक ना. जाय जाल्यार देवा मुखार देवा थंय गेल्यात. तो देव वो देव मनशान केलो, देवा फाटल्यान गेल्यात. चिंतान शब्दान पासून गेल्या जाल्यार तो आज्जा आनी तो अज्जी म्हूण गेल्या जाल्यार व्हडलें पातक तुमी केला, व्हडलें पातक तुमी केला. सोम्या ते पाटी येयात. आज तुज्या घरांत शांती ना, समाधान ना. कित्याक? पातक तुजे भितर आसा, तें काड हुमटून उडय, तें काड हुमटून उडय. ना फादर आमी कुमसार वयता नेंगे. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. म्हाका मस्त गोत्त ना, हांव डॉक्टर न्हय, पूण इल्लें वखद हांव दितां. म्हज्या गरजेक हांवूच वखद हाडून येता. गरज पडल्यार बारीक अप्रूप हांवें काडून घेवचें. इल्लेशें सेमिनारींत आसा ब्रदरांक वखद दिवचें हांवेंच, इंजेक्शन दिवचें हांवेंच आसलें. आनी एक गुळी आसलेली, कोणा मोशन जाता, लमोफन म्हणल्यार एक गुळी आसलेली. एकच सांगता तुमकां, दुसरे गुळी उलयना. एक गुळी आसलेली, मात्री आसलेली, टॅबलेट आसलेली, लमोफेन म्हणून. ती काडून गेल्यार कुडलें तुजें मोशन बंद जाता. डाक्टराक विचारलें सायड इफेक्ट कितें म्हणून. डाक्टर म्हणालो, ब्रदर तेका ब्रदर आसलो, ब्रदर ताजे सायड इफेक्ट म्हणून सांगल्यार दोळ्याचे दिश्टीचे शिरो आसा पळय, ते 4, 6, 8 एकच पडी कट जातात, ह्या कुशीन आनी ह्या कुशीन. त्याच रितीन आमी कुमसार जाल्ल्या वेळार भायल्यान कुमसार जाल्यार वय म्हूण दिसता, पूण भितरल्यान दुसरो इफेक्ट जाता, दुसरो इफेक्ट जाता. कित्याक? ते पातक संपूर्ण रितीन आमी धुवन काडूं ना. आनी केदाळ म्हणसर संवसारांत पातक आसा, त्या संवसारांत शांती आसची ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हाका न्हू बरें कुमसार जावचें मात्र न्हय, पूण बरें कुमसार उपरांत बरें जिवीत जिवचें गरजेचें. बरें कुमसार जावचें मात्र न्हय. एका भुरग्यान 49 पेज आपली पातकां बरोवन हाडलीं. 49 पेजीस, 49 पुटां पातकां बरोवन हाडलीं. पवित्र आत्मान ताचें मन उगडलें बरें कुमसार जावंक. पूण ताचे उपरांत तो जियेला गे सवाल, जियेल्यार देवा करगा, जियो नातल्यार ना. आनी दुसरें कितें म्हूण सांगल्यार आमचे जिणे जायते पडी आमी आंगवण करता, बासवणी करता, पाळी ना, तसलें पातक आमचें तें आसा. तिसरें म्हण सांगलां जें कोणाक दिवंक आसा तें आमी दिवंक ना. कोणाक कितें सारकें घेवंक आसा आमी चड घेतलां. कोणाक कामाक लायलें, ताका 600 रुपया सांबाळ, अरे तुवें कांय काम करना, 500 रुपया पुरो, तूं वच तुका दिना तुका. अळे अन्याय केलो आमी. पातक आमच्या घरांनी उरता, आमच्या भोंवतणी उरता. दितलें सारकें दिवचें ना, घेतलें सामान घेवचें ना, भावांचें भयणी सगळें म्हजे लागीं दवरचें. पातकांत आमी जिवन आसा. देखून कुटुंबांचेर आनी आमचेर तें बेसांव देवून येना मोगाचें न्हू. आनी केदाळ आमी संपूर्ण रितीन चिंतनान, शब्दान, करनेन देवा मुखार सुम्याच्या मोगा खातीर, हेच्या पवित्र रक्ता खातीर आमकांच आमी समर्पण दिता. आनी सगळीं पातकां उडासकां संपूर्ण एपडी आमकां संपूर्ण सुटका आमी करता. तेदळ आमकां कालेंच प्रॉब्लेम आसना. आमी चिंतचे आदींच देव आमकां सगळें आपले वाडे. कित्याक? तेदळ आमी देवाचें जाता. आनी पातक करता तो सैतानाचो. पातक पयस करता तो जावन आसा देवाचो.
देव आपल्याचे सांबाळटा. देखून पातकाक आमचे ते आसा दुबाव ना, पूण पातकातना आमी भायर येवंक आमकां हातेर दिला. मेल्ल्या उपरांत हांव करता म्हणलें ना. देखून कोणाच्या घरा कितें प्रॉब्लेम आसा खंयी दवनाकात, खंयी वचनाकात, डाक्टर लागीं वचनाकात, खंय मंत्रवादी लागीं आनी कोणा लागीं वचनाकात. वसात फकत जेजू लागीं. तो म्हणटा तुमकां बरें कुमसार जा, तुज्या पाताक रड, म्हजे सरशी पाटी ये. कश्ट जातलें न्हू, वजन वयतलें न्हू, म्हजे सरशी येयात, म्हजे सरशी येयात. हांव तुमकां समाधान दितलो. समाधान दिता म्हळ्यार कितें? जेजून पुनर्जीवन जाल्या उपरांत समाधान तुमकां म्हळें, समाधान तुमकां म्हळें. ताचो अर्थ कितें? पेद्रून ताका बासकाण गेली आनी म्हणूंक लागलो ताका हांव वळखच ना, हांव प्रमाण करता हांव ताका वळखच ना. आनी एकल्यान ताका 30 नाणे इकलो आनी थोडे वस्तू समेत सोडून धांवले. सगळे इतले सोंसले, तांकां भावार्थ तितले तांकां घटाय पावनातली. लोक चड विश्वास आसलो तांचेर, सुम्यांचेर, पूण ताका तितली घटाय नासली. निमाणे कडेन सोडले आनी धांवले. पूण जेजू जिवन जाले उपरांत म्हणालो समाधान तुमकां, तुमी म्हजे खातीर केली सगळीं पातकां हांव विसरना, हांवें तुमकां संपूर्ण बक्षिलां. त्याच रितीन कोणाक बॉक्सूंक जाय बॉक्साणें दियात, कोणाले बॉक्साणें मागात जाय बॉक्साणें मागात. आनी बॉक्साणें दिल्ल्या वरवीं, बॉक्साणें घेतल्या वरवीं सर्गीचो बाप संतोश पावता. म्हजें भुरगें, दीस इज माय सन विथ हूम आय एम वेल प्लीज, दीस इज माय डॉटर विथ हूम आय एम वेल प्लीज्ड. सो मी म्हणटा आसतना केदोळ आवाज. आनी हांवें म्हणचें सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आमच्या क्रिस्तांव जिणेंत एक अपुर्बायेचें उतर, मोलादीक तें कोणाचेर मोलाटण घेवं जायना, फकत सोम्या तोंडांतल्यान मात भायर सरता, तुजीं पातकां बॉक्सालीं, तुजीं पातकां बॉक्सालीं म्हणून सांगल्यार तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी बडबडच्या उतरान न्हय पूण काळजान तावन. आनी एक पण वेंग मारली जाल्यार तूं म्हजो पूत, तूं म्हजी धूव, ताच्यान वरती ग्रेस काय आमकां खंयच ना. तुजी पातकां बॉक्सालीं ताच्यान व्हडलीं उतरां पवित्र पुस्तकांत खंयच नात, कसलीं नात. ताजेर हायेस्ट वर्ड्स नो, नो. जॉन 3:16 न्हय, जॉन 10:10 न्हय, खंयचीं उतरां न्हय. तुजीं पातकां बॉक्सालीं. आनी ती फकत आमकां एखाद्या शांती दिता, समाधान दिता. आनी त्या बॉक्सांच्या वरवीं आमी जियेला जाल्यार देवा सरशी पाटी येतलो ना. जाल्यार जेजू म्हणटा तुमच्या पातकांत तुमी मोरात. जाय गे आमकां, जाय गे आमकां, जाय गे आमकां. तुमच्या पातकांत तुमी मोरात, जाय गे आमकां. तांच्या पातकांत ती मोरोन दिता, जाय गे आमकां. जेजूनी मनशा पाटीन पयस दवरले, कित्याक ते बदलूंचे बरी नात. देखून लाजरसाक आनी अब्राम बापाक तांचे मदें म्हणटा तो ग्रेस मनीस म्हणटा अब्राम बापा आतां तरी कोणाक तरी धाड, म्हाका बगल्या बरी ह्या जाग्यार ह्या उज्यांत किडे मोरनात आनी उजो पालवना, ह्या जाग्यार म्हाका येवच्या बदलाक, ताणी येवच्या बदला म्हज्या भावान. ते 5 भाव आसा तांकां सांग कोणाक तरी धाड. ताका तो कितें म्हणटा, हांवें ह्याच जाग्यान धाडल्यात, हांवें बऱ्या मनाच्या मनशान धाडल्यात. देवाचे उतर परगडचे जायते आसात, तांकां आयकना जाल्यार मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्यार ताकाय ते आयकचे नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून देवाचें उतर अशें आसा की आज तरी सोम्याचो ताळो तुमी आयकना जाल्यार तुमचीं काळजां दारूण करिनाकात. कशें आसा तुमी? आज तरी सोम्याचो ताळो तुमी आयकना जाल्यार तुमची काळजां दारूण करना. देखून मंगाळ भाव भयणो आनी सगळे संवसार वर पळोवच्या न्हू, तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाला, कोणेंय माट केला म्हज्या घरांत, कोणेंय मंत्र केला, कोणें कितें केलां म्हाका, सॉरी, स्टॉप इट. सगळें सोम्यार रचला, सगळें ताच्या हाताखाल आसा आनी ताका अधिकार आसा. ताका सोम्याचे विस्वास दवरल्यार ते कितेंच तुमच्या घरांत चलयना आनी कांय जायना. आनी सगळ्यांतले देव आमकां लागतलो. तुमी विकाळ वस्तू धरतल्यात, सरपा तुमी धरतल्यात आनी तुमी वीक पियेल्या पासून तुमकां कांयच जायना. सोम्याची उतरां आमचे विस्वास दवरता जाल्यार, सोम्याच्या मोगान आमी आसना जाल्यार आमकां कांयच जायना. म्हणजे आमच्या चिंतनांनी आमी इतलो वेळ टायम वेस्ट करता, आमचे उलवणे इतले वेस्ट करता, पूण कितें गरजेचें तें आमचे लागीं ना. देखून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावन मेल्ल्यांतलो उठून गेलो जर सांगलें जाल्यार ती मनशां जिवीत बदलची नात. देखून आज आमी सोम्याच्या मोगा विशीं इतलें आयकलां, इतलें अपुरबाय शिकवण आमकां भावांनी दिलां हांगासर. देवान तांकां तितलो पयसान हाडला. हो ब्रदर कंप्लिटली मलयाळी पूण कितली बरी कन्नड उलयता, म्हज्या लागीं तितली बरी उलोवंक जायना. इतल्या अपुरबायेच्या सुबित्त भाशेन तो उलयता, कित्याक देवाचो मोग ताणें अनुभवला.
तांच्या लागीं बसून उलयल्यार सोम्याचो मोग तांणी कसो अनुभवला तांकां गोत्तो. आतां सोम्याच्या मोगांत हांव तांकां कोणूच तांकां वेगळो करून तांकां असाध्य कित्याक रोमाकारां 8 अध्याय मावते दिवळीन पळयता थंय सोम्याच्या मोगांत कोणूच तांकां वेगळो करूंक असाध्य. कित्याक सोम्याच्या मोगांत सोम्याचो मोग तांच्या शिरांनी गेला, तांच्या शिरांनी गेला, ब्रोन मॅरा भितर समेत गेला, हाडांच्या भितर समेत गेला, तो भायर येवंक जायना. देखून कितें झळकल्लें कुडलें तें भांगर म्हणून वेचचें न्हय, पूण आमी सोम्या सांगता वेचचें आनी सोमी कितें सांगता तें पाळचें. दुसऱ्यां झडची करचें न्हय. हेरां तुका कितें करी जाय तें तूं तांकां तूं कर. दुसऱ्यांक बोक्षी तुजी पातकां बोगसातलीं, दुसऱ्यांचें बरें उलय, दुसऱ्यांक मान दी, देवाकार दी. तुका होगळची नाका, कितें होगळी आसा जाल्यार ती सोम्याक सोम्याची होगळीक जावन दी. थोडी उतरां आमकां दिल्लीं आसात. देखून म्हाका न्हू आज गरज आसा हर एका बापायनी सोम्या ते पाटी येवंक, हर एका आवयांनी सोम्यान पाटी येवंक आनी हर एका भुरग्यान सोम्या ते पाटी येवंक. आनी अशें केल्ल्या वरवीं मात्र आमच्या कुटुंबाक सोडवण येतली. केन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो, पेद्रू आनी हेरशीस उठले, बोबार लागले, तुमी ताका जिवेशी मारला, तुमी पाताक ताका जिवेशी मारला, पूण बापान ताका जागयला, ताका उठयला, ताका जिवंत केला. हे कावचेले म्हणून आमी कितें करी जाय? सोम्याचे विस्वास व्हरात. फकत सोम्याचे विस्वास व्हरला वय म्हणून न्हय, पूण सोम्याचे विस्वास असो दवरिचे की सोमी आनी आय बिकम वन. सोमी आनी हांव एक जाता. असलें जिवीत मात्र आमी सोदूंक आसा. ताका लागून ह्या रेतीरेंत जे आमी आयकता आमची जिणी बदलूंक आसा आनी सोम्या ते पाटी येवंक आसा. ताणें सांगलें आयकुचें न्हय, हाणें सांगलें आयकुचें न्हय, फकत सोम्या सांगलें मात्र आयकुचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. अखेर करचे पयलें एक फावटी एक बायल मागण्यांत आसली आपल्या घोवाक वंडाण आयली म्हज्या ऑफिसाक आनी म्हणूंक लागली, फादर वो जेजूच्या बाबार दवरना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. फादर वो जेजूच्या बाबार दवरना. हांवें ताका विचारलें ती काले म्हणटा म्हणून. ना फादर हांव जेजूच्या बाबार दवरता. ना फादर तूं बाबार दवरना. परतून बाबा लायली, तो बाबार दवरना. हांवें सांगलें तूं बाबार दवरना आनी तूं बाबार दवरता काय मिस्टर सांगा म्हाका सामा म्हणून. परतून ती म्हणाली ना फादर तो सोम्याच्या बाबार दवरना. ताका सांगलें बाबा 1 मिनीट वगेच राव, वगेच राव, तूंय वगेच राव, इल्लेशें मागणें करया, मौन मागणें करया. थोड्या वेळांनी गळगळ्यान रडलो, गळगळ्यान रडलो आनी म्हणूंक लागलो, फादर हांव जेजूचेर विस्वास दवरता, फादर हांव जेजूचेर विस्वास दवरता, जेजूचेर विस्वास दवरता. ताजी बायल फोपेन पिडेस्त आसली. हांवें सांगलें आतां तुज्या बायलेक पळय, आतां तुज्या बायलेक पळय, सारकी एकदम नॉर्मल जाली. कित्याक घरांतल्या पात्राक पाद्रा बाबा मुखार सांगून धुवन काडलें, जेजून तांकां बक्षिलें आनी घराक शांती समाधान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हज्या घराक माठ केला, मंत्र केला. कोणें कितें केलां सोडात तें, हांवें पातकाक केलां. पातकाचें कारण लागून आज म्हज्या घरांत अशें घडटा. आमेन, आमेन, आमेन. कशी आसा तुमी?